आज आमची भारतीय जनता पार्टीचे सगळे प्रमुख कार्यकर्त्यांची मिटींग झाली आणि त्यानंतर व्हर्च्युअली आमचे सगळे मतदारसंघाचे अध्यक्ष, सरचिटणीस, पार्टीचे स्टेट ऑफिस बेरर, दोन्ही जिल्ह्याच्यो समिती, पार्टीचे मतदारसंघाचे प्रभारी, सगळे आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री या सगळ्यांची आज आम्ही व्हर्च्युअली आमची मिटींग झाली. कारण येणारे 21 तारीखपासून 6 जुलैपर्यंत ऑल इंडिया लेवल वेगवेगळे कार्यक्रम असतात आणि त्या कार्यक्रम आम्ही गोंया भितर सुद्धा करप अशें आमी तेचें ठरयल्लें आसा. आणि त्यामुळे ती आज बैठकी भितर ते कार्यक्रम आमी कशा पद्दतीन मतदारसंघा वायज करप, कांय कार्यक्रम जे आसात ते डिस्ट्रिक्ट वायज आणि कांय कार्यक्रम स्टेट अशें करप अशें ठरयल्लें आसा. तातूंतल्यान सगळ्यात म्हत्वाचो पयलो कार्यक्रम दर वर्सा प्रमाण योगा दिन जो आसा तो ह्या वर्सा 21 तारीख 10वो योगा डे म्हणून सबंद देशभर आनी देशा भायरूय सेलिब्रेट करतात. आणि गोंयान आमी तो करप अशें ठरयल्लें आसा. गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघा भितर त्या कार्यक्रमाचें आयोजन जातलें. आमचे वेगवेगळे मोर्चा जे आसात, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, OBC मोर्चा, ST मोर्चा, मायनॉरिटी मोर्चा, ह्या सगळ्या मोर्चांनी किसान मोर्चा, ह्या सगळे मोर्चा प्रत्येक जिल्ह्या भितर 2-2 कार्यक्रम हे योगा निमित्त जातले. आणि वेगवेगळे सेल जे आसात आमचे त्या सेलाच्या माध्यमांतल्यान जातले. त्याच्या भायर सरकारी कार्यक्रम हे योगा दिनाच्या निमित्तान जातलेच, पण पार्टी म्हणून प्रत्येक मतदारसंघान किमान एक कार्यक्रम अशें त्याचें प्लॅनिंग आमी सबंद गोंय भरल्या विविध हातून केलें आनी तेचें आज आमी बैठक घेवन त्या सगळ्यांक सांगिल्लें आसा. आणि तेचें कॉर्डिनेशन करपाचें काम ते आमची टीम जी आसा ते सिद्धार्थ कुंकळकर, सर्वानंद भगत, गोरख मांद्रेकर, जयंत जाधव ही टीम ते सगळे पूर्णपणे गोंयचें कॉर्डिनेशन करतले. सगळे आमदार, मंत्री आणि पार्टीचे पदाधिकारी त्या कार्यक्रमा भितर इनवॉल्व आसतले. 23 जून हो आमी श्यामाप्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे भारतीय जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष आणि त्यामुळे काश्मीर हांगासर त्यांचो जेलीन मृत्यू जालो आणि त्यामुळे प्रत्येक वर्सा याद म्हणून बलिदान दिवस हो सबंद देशभर त्यांच्या फोटोक फुलां घालून आमी सबंद देशभर करतात. तसो प्रत्येक मतदारसंघान आमी जे 6 कार्यक्रम करतात त्या प्रत्येक बुथाचेर त्या पद्दतीन हो कार्यक्रम आमी सबंद गोंयभरल्या सगळ्या मतदारसंघान करप असो ठरयल्लो आसा. आणि तो कार्यक्रमाचें कॉर्डिनेशन करपाची टीम आज आमी डिक्लेअर केल्या. ती टीम ते संपूर्ण कॉर्डिनेशन जे आसा ते पळयतले. 23 जून ते 6 जुलय अशें कंटिन्यू 13 दीस आमी पार्टीचे ट्री प्लांटेशन आनी क्लिननेस ड्रायव्ह म्हणजे आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन सांगिल्लें आसा की ज्या तरेन आमी आज ग्लोबल वॉर्मिंग पळयतात, गरमी सबंद देशभर आनी जगभर जाता आनी त्यामुळे ताका सोल्युशन हें मॅक्झिमम झाडां लावंक जाय. आनी म्हणून नरेंद्र मोदीजीन सांगिल्लें आसा की प्रत्येकान आपल्या आवयच्या नांवाचेर एक झाड लावचें. आणि त्यामुळे आमी तेच्या फुडें वचून प्रत्येक बुथाचेर झाडां लावप आणि प्रत्येक कार्यकर्त्यान आपल्या आवय बरोबर फोटो घेवप झाड लायता आसतना. एखाद्याची आवय नासत जाल्यार तो फोटो घेवन तांच्यांनी तें झाड लायता आसतना ते तिका समर्पीत करता अशी भावना दवरून तें झाड लावप अशें प्लॅनिंग आमी केल्लें आसा. आनी गोंयभर सगळ्या मतदारसंघांतल्या सगळ्या बुथा पर्यंत हो कार्यक्रम करप अशें ठरयलें. आनी त्यामुळे तेचें कॉर्डिनेशन करपाचें आमी एक टीम केलें. आमचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या अंडर आणि त्याच्या भितर बाकीच्या कार्यकर्त्यांक ॲड केले. आमचे समीर मांद्रेकर, आरती बांदोडकर, राजसिंग राणे, सुरेश केपेकर, विशाल देसाय, राकेश अगरवाल, मोहन गांवकार अशी टीम जी आसा ही टीम संपूर्ण हे कार्यक्रमाचे कॉर्डिनेशन करतले. 25 जून हो ब्लॅक डे, एमर्जन्सी डे. इंदिरा गांधीन ज्या वेळाचेर आपली खुर्ची वाचोवपाक एमर्जन्सी ह्या देशा भितर लागू केली आणि त्यामुळे तिची याद करपाक आमी प्रत्येक वर्सा कार्यक्रम करतात. कारण नवीन यूथ जे आसा तांकां ह्या संदर्भातली माहिती कळपाक जाय म्हणून तेचें आमी पळयता आसतना पळयतात की तेचे फोटोचे प्रदर्शनी लावपाचो विशय आसत किंवा त्या संदर्भातली माहिती त्या वेळाचेर जे एमर्जन्सी वेळाचेर कांय लोक जे जेलीन गेले तेंचे विचार सगळ्यांक ते सांगचे. आणि म्हणून तो कार्यक्रम आमी 25 तारीख करप असो ठरयला. ते एवरी इयर करतात. आणि तेचे प्रमुख जे आसात गोंयचे ते आमचे दामू नायक आसा, रुपेश कामत, शर्मत रायतुरकार अशी टीम जी आसा ही टीम तो कार्यक्रम सबंद हाच्या भितर करून घेतले.
30 जुनाक पयल्या वेळाचेर म्हणजे पयलीं आमी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे प्रत्येक म्हयन्याच्या शेवटच्या आयतारा मन की बात हो कार्यक्रमाच्या निमित्तान विविध विशय जे आसात देशभरा भितर राजकीय विशय सोडून बाकीचे सगळे सामाजीक आसत किंवा एखाद्यान वेगळेपण कितें केल्लें आसत अशा हांकां भितर हें म्हणजे आमचे गोंयचे सुद्दां 2-3 विशय तांच्यांनी मन की बात ह्या कार्यक्रमान केले आनी त्या वेळाचेर खास शपथ विधी 3ऱ्या वेळाचेर जातालो तेन्ना तांकां निमंत्रण घेवन तांकांय आपयलें शपथ विधी कार्यक्रमाक आनी त्यामुळे वेगळ्या पद्दतीचें एखादो कोण जर कितें करता आसत जाल्यार तें त्या मन की बात ह्या कार्यक्रमान दाखोवपाक लागून तेंच्यांनी कार्यक्रम करप फक्त कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्लो त्यामुळे गेले 3 म्हयने हे कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम बंद आशिल्लो पण आता तो पयलो एपिसोड जो आसा आफ्टर इलेक्शन आनी आफ्टर रिजल्ट हो 30 तारीख जातलो आनी हाच्या फुडें तो कार्यक्रम फुडें कंटिन्यू उरतले आनी त्यामुळे सगळ्या बुथांचेर तो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम हो कार्यकर्त्यांनी पळोवचो बुथांचेर आनी म्हणून तेचें प्लॅनिंग प्रत्येक म्हयन्याक जावं जाय पूण तेची एक समिती आमी स्थापन केल्या की जी हें पूर्णपणे कॉर्डिनेशन करती तेचे कन्वेनर जे आसात ते दयानंद सोपटे आसात दीपक नायक आमचे आसात महानंद असोटकर तुळशीदास नायक गिरीश उसगांयकर दत्ताराम रेडकर आनी सुरेश भिसे ही टीम हें पूर्ण कॉर्डिनेशन करतली आनी शेवटचो जो कार्यक्रम आसा तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती 6 जुलयाक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्टीचे जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष त्यांचो जन्मदिन जो आसा त्या निमित्तान गोंयभरल्या सगळ्या मतदारसंघा भितर त्यांच्या फोटोक फुलां घालून त्यांचे विचार कार्यकर्त्यां पर्यंत पावोवपाचे वेलविचारा पर्यंत पावोवपाचे अशें कार्यक्रमाचें कॉर्डिनेशन करपाक लागून आमी एक टीम केल्या आनी ताचे सिद्धार्थ बाब कुंकळकर हे ताचे कॉन्वेनर आसात उदय प्रभुदेसाय आतिश शेडगांवकर आनी किरण नायक अशे ताचे को कन्वेनर आसात आनी त्यामुळे अशे विविध कार्यक्रम 21 जून ते 6 जुलय ह्या पर्यंत आसा आनी ताचे भितर आनी एक जो कार्यक्रम आसा तो सगळ्यात म्हत्वाचो ट्री प्लांटेशन एंड क्लिनेस स्ट्रायक हो कार्यक्रम आमी मोठ्या प्रमाणान सबंद गोंयभर आमी आमचे कार्यकर्ते आसात आमचे बाकीचे वेलविशर ह्या सगळ्यांचो इनवॉल्वमेंट एखादे NGO आसतले बाकीच्यांचो इनवॉल्वमेंट घेवन हो कार्यक्रम गोंयभर मोठ्या पद्दतीन आमी करप अशें ठरयिल्लें आसा आनी म्हणून आमी ह्या कार्यक्रमाचे वेवस्थीतपणे कारण निवडणूक जातकच दोनी हातो भितर कारण कशें जाता की कार्यकर्त्यांक आमी निवडणुकीच्या काळा भितर हे कार्यक्रम बंद आशिल्ले पण आता परत एकदा आमी त्या कार्यक्रमाची सुरवात केल्ली आसा आनी सुरवातीक हे योगा डे पासून तेची आमी सुरवात करतात आनी पॅरलली 2027च्या निवडणुकीची आमी तयारी करतात टार्गेट असो अमूक असं नाही पण मॅक्झिमम सगळ्या बुथापर्यंत सगळ्यांनी लावायचं असं आम्ही प्लॅनिंग केलेलं आहे मॅक्झिमम झाडं लावायची